थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह असोसिएशनान 69वो नॅशनल कोऑपरेटिव्ह सप्ताह मनोवपाचो थारायला। हे खेपे 100 गरीब विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत करतले, असोसिएशनाच्या जाळवणदारांनी सांगले। 19 नोव्हेंबराक साखळेच्या रवींद्र भवनात सांजे 3 हो सप्ताह सुरू जातलो। आम्ही 69 कोऑपरेटिव्ह वीक थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह असोसिएशन आणि 70 BDO मामलेदार कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, इसिजल शीट मेटल सोसायटी, बिचोलीम तालुका प्रायमरी टीचर सोसायटी, बिचोलीम इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज क्रेडिट सोसायटी, विविधा हायर सेकंडरी सोसायटी, द सेजागोवा एम्प्लॉईज सोसायटी, म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी सोसायटी, गोवा मेडिकल कॉलेज एम्प्लॉईज सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमानान आमचो 69वो सहकार सप्ताहाचो सोहळो आमी रवींद्र भवन साखळे हांगासर संपन्न करता। ह्या सोहळ्याक आमी 2020 एक नवे पायंडो घातला। 2020 कोविड फेज आसली तेन्ना गरीब भुरग्यांक मोबायलाची गरज आसली, तेन्ना आमी 22 भुरग्यांक गोंय राज्यांतल्या 22 गरीब भुरग्यांक 22 मोबायल दिल्ले। 2021 आमच्या बोर्डान ठरयलें की हे कितें वेगळें करुया म्हणून, तेन्ना आमी 50 भुरग्यांक गोंय राज्यांतल्या प्रत्येकी 5-5 हजार दिले। आणि अंदू 2022 ह्या आमी सहकार सप्ताहाक एक वेगळें कितें करुया ठरलें, कितें वेगळें करुया म्हणून आमी ठरयलें की हे फावटी आमी 100 जाणांक जी गोंयांत जी गरीब भुरगीं आनी गरजू भुरगीं तांकां 5-5 हजार प्रत्येकी दिवया म्हणून। त्या प्रमाणे आमी ह्या येणाऱ्या शेनवारा ह्या सहकार सप्ताहाच्या कार्यक्रमाक आमी त्या 100 भुरग्यांक प्रत्येकी 5-5 हजार दितले। आनी आमकां एक आनंद जाता की हे फावटी आमी PCN ज्या प्रमाणे युनियन अवॉर्ड दिता तशें आमी हे फावटी अवॉर्ड डिक्लेअर केल्ले आसा। आमी ज्या प्रमाणे आमची सगळी सिलेक्शन कमिटी, हांव म्हजो वायस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेमंत सावंत, सुदीप नायक, CEO आमचो साळू भगत, आमी सगळ्यांनी बसून स्क्रुटिनी करून बोर्डान एप्रूव केलें की बेस्ट सोसायटी जी काडल्या ते नॉर्थ गोवा PWD कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी पणजी, सावथाचे काडले आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी फोंडा। बेस्ट चेअरमॅन हो अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा नॉर्थाक श्री विकास भगत, बिचोलीम तालुका प्रायमरी टीचर्स कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी। सावथाक हे फावटी आमकां इलिजिबल कॅन्डिडेट मेळूंक ना म्हणून आमी दिवंक ना।